Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. फातोड्डा हांगासर नवी स्वेज लायन घालपाचें काम चालू आसा. जो मेरेन हें काम जायना ते मेरेन नुवेंकारांक हे सिवरेजाचो त्रास सोंसचोच पडटलो. आमी सगळे आमगे गोरवां उदक दिवप, नुस्तें मारप, आमी न्हांवप, हें सगळें दिसा तीन फाटी उडी मारून न्हांवताले आमी हाड बांदिल्ली म्हणटकूच. भक्ती थोड्या हय भक्ती थोड्यान म्हणून ते आतां तें कांय ना. आतां बरें उदक उपूण बरें ना आनी दुसरें न्हांवपा आनी इसोय नुस्तें मारून आतां उदक सुकल म्हणून कितू ते बुस नुस्तें मारताले, तागले बांद घाताले तितून नुस्तें आसतालें आनी ते मारताले. आनी आतां तेश कोन्न वचोंक पांयां घालपा जायना. कोणा सांगिल्लें बीन अशें करून उदक पिड्यार जालो तुमकां? आं कोण येवन बी चोयला? तोच ते चोयलो तसो एम येयले आनी ते सगळे चोयलोले आनी आमगे शेतकार आहाय ते सगळे एकठांय जायन ते आमी उलयलोले ते कडेन भोवशनान हाडलो न्ही तेका. मागीर तेतून तो म्हणपा लागलो प्रॉमिस केला कोणा तेन्ना कोणा आयकले फोन मारला आनी सांगिल्लें खाली यो आनी चोय म्हूण थिंगा. हय तो कोणा गोवोरमेंटा मनशान तेणें शेमान फोन मारलो आनी सांगिल्लें. मागीर बाबाशनाकूय सांगिल्लें आनी सगळें उलयलें आनी मागीर तो बाबाशन गेलो म्हणटा. मागीर सांगता तो आमकां बाबाशना मरे आदरा रावाय बाबाशना हाडल्यान मागीर आमी कोताय तें सगळें. अजून काय जालें? कांय जालें ना अजून काय. कितू वर्स जाली हें पिड्यार जाल्यार? आतां हे चवथी वरां समजा चड करून. आनी हें घाणी उदक खंयसून येता? तेशी ते सगळीं त्या आटी ती बिल्डींग बांदल्याय न्ही दावण्यार आंबाजी आमाजी ती सायड सगळी वयरसून पावत थिंगसून. आतां ते खूंच कोणांगे उदक जाता आनी कितें तें अजून कांय खबर ना. ते सोदून काडनाय न्ही, ते सोदून काडी जाल्यार मेळटो न्ही. ते फाटी तेका पडटा ते आंबाजी कोणा हेका कोण तो आमगे विजय तेका पडटा ते तेजी बऱ्यो पासून गायलो तें तेणें खबरू केलो ना तेजी. मागीर आतां तितून आहा ना भायर पडटा खबर ना कित्याक आंबाजी सीट तेगे ते विजय अजून पासून आहा जाल्यार खबर ना. पूण तेणें करूं ना कांय. आतां हो बाबाशान कितें मुखार सोतलो ना ती खबर ना. आतां भायर पडलो आनी देखून आतां केलें जाल्यार तेणें सीएमान करपाचें काम कित्याक तेणें उतर दिलोली आपूण कोत्ता म्हूण. आतां तुमी नुस्त्या बुसत्या काय माने? ना कांय मानाय नुस्तें मानाय ना. ती पांयों काय नाही त्या उदकान आनी तितून पांय घालपा आसता ना न्ही रे. उठटाय पांय उठून इतले पासून पांय घायले जाल्यार पांय उठटाय. निकळप न्ही तें सगळें आनी कितें करतलें विचार कोण. तुजें नांव कितें? मुगे नांव सिंपलीस कितें? क्लास. आता पयलं ते प्रमाणे आमची आदी भक्ती फांडी बी इतली क्लीन आसली. भुरगे थिंग न्हांवताले, नुस्तें मारताले, वर्सा नुस्तें मारताले. पूण आतां हालीं वर्सांनी इतली पॉल्यूट जाल्या की थिंग मनशान चोवपाक थिंग वचोन दिसना तेंकां. आनी हेजो कारण म्हळ्यार ही सगळी सॅवेज. हेजेर कोणेच लक्ष दवरलो ना. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता, इन्स्पेक्ट करता, वयता. गव्हर्मेंट एजन्सीज येता. इवन लास्ट टायम बिफोर द इलेक्शन CM येयलो आनी पयलो गेलो पूण तेजें कॉन्क्रीट कांय एक्शन ना. इवन आतां रिवर्स जालें पळय हिंगा म्हणल्यार पयल्या तें उदक वयता तें सॅवेज वयता ती खट्टाण सारकी. सो हेजेर म्हाका म्हजो एक रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक. वो आमचो लोकल MLA आहा हांगा म्हाका दिसता ओद एका नुवें पडटा ओद फातोड्डा पडटा. एक भक्ती म्हाका दिसता नुवें पडटा आनी साला ती एक पडटा आमचे फातोड्डा MLA. सो दोनी MLAन मातशें हेजेर लक्ष दिवचें कितें करपाक आनी गव्हर्मेंटा कडेन प्रेशर घालून हें हो मॅटर सॉल्व करचो बेगीन ताबडतोब. पयलीं तुमी भक्ती थोड्या नुस्त्या बुसत्या मारताले? आतां ना हें उदकाक पडोवन आनी ती भक्ती मारपाक थिंगा वासू गेले ते थिंगान पळोवपाचें ना. आनी म्हाका दिसता बगे प्रमाणे हे सॅवेजीन तें नुस्तें बरें नुस्तें आसपाचें ना. आसतले कडेन तिगूर ते आनी तिगूर कोण खाता कोणाय ना. सो बरें नुस्तें आसलें तें गेलें नुस्तें. आनी नुस्त्या मारूंक कोण वचना तें? हेतू कोण वयतलो नुस्तें मारूंक? कोण वचना. आनी तें गेलो जाल्यार तुजें पांय उरता ते हिंदू पांय फुट्टले सारके. ही सॅवेज मोगे भाशेन जाता तितले ताबड दोनी MLAन एक्शन घेवन रिजॉल्व करचें. प्रुडंट मिडिया खातीर नुवेंच्यान साबीर डायस.